शिक्षक केंद्रीत म्हणजे निश्चित कितें हें आमकां सांगपाक कळूंक जाय. आज कशें जालां की सबंद परीक्षा वेवस्थेक लागून ती परीक्षा वेवस्था शेवटी भुरग्याच्यो कितलींशींच कौशल्यां ही तपासूंक शकना. म्हणटकूच शिक्षक परीक्षेचो पॅटर्न होय सादारणपणान शिक्षकाच्या हातांतलो आनी शिकोवपूय शिक्षकाच्या हातांतलें. परीक्षेक जाय तें शिकोवप आनी ताजेर परीक्षा घेवप. म्हणटकूच भुरग्याचो जाका आमी ऑलरावंड डेव्हलपमेंट बी म्हणटा, पर्सनॅलिटी ताजी सगळी फुलून येवप म्हणटात, हे प्रकार आतांच्या शाळेच्या सिस्टमीत जायनात. आनी तें जायना ताका कारण अशें की जें दिलां तें करपाचें. तातूंत प्रत्येक कडेन ओपनिंग्स आसात. प्रत्येक जे कितें कन्सेप्ट आसा, जो विशय लायला त्या विशय तो विशय आपूण कशे तरेन व्हरचो मुखार हाका स्कोप आसा. पूण शिक्षकाच्यो मर्यादा अश्यो आसात की तो म्हणटा की ना शेवटी परीक्षा न्ही, परीक्षेचो विचार म्हाका करूंक जाय. ताका लागून बंधनां येतात. म्हजो प्रश्न हो की हाका जबाबदार वेवस्था काय जबाबदार शिक्षक? ह्याचें उत्तर दिवप मात बरेंच कठीण. तर तुमकां कितें दिसता जबाबदार कोण? शिक्षक? कारण म्हाका याद जाता माशेलकारांनी म्हणिल्लें जेन्ना ते आयिल्ले गोंया भितर की देर आर टीचर क्रायसीस इन दीस कंट्री. ही यूज दॅट वर्ड टीचर क्रायसीस. तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? वेवस्था जबाबदार काय शिक्षक जबाबदार? See, ultimately, school system has to say, is this student ready or not? बरोबर. Okay. If we have a large number of students, the only way we can do it is through examination. Okay. ना जाल्यार आमकां number of teachers tenfold वाडोवचे पडटले. Okay. Can we afford it? That is the major issue. We have set up a system that we can afford. Okay. True. There is, आणि डॉक्टर देसाईन सांगिल्ले त्या प्रमाणे सगळी लिमिटेशन्स आसा. बट what is the solution? Correct. What is the solution? I think we first have to invest more in education. It is easier said than done. In order to invest more, we have to produce more. Only then we will be able to invest more. Yes. So our economy is linked to it. Unless our economy improves, our education system will not improve. And what is even more disturbing is, unless the education system improves, the economy won't improve. Yes. You know. Correct. And so this is an interlinked problem. With what is possible today, I think we can't escape from what we call an examination-centered system. Okay. Hopefully, we will become more prosperous. We will be able to invest more. We will be able to get more teachers. They will be able to interact with students in a fashion where learning becomes an issue rather than passing an exam. Okay. But this is going to take time. हो जो विषय आसा सर सांगतात तो टिचराच्या क्वॉलिटीचो. इट इज अ क्वॉलिटी ऑफ टीचर. म्हाका याद म्हाका खूब अशी टीचर याद जातात जाणी पिळग्यांची पिळगी घडयल्यो. वेवस्थाय तीच आशिल्ली न्ही. वेवस्था काय अशी सामकी प्रचंड बदलले आज अशी हें ना. पूण ताणें पिळग्यांची पिळगी घडयल्यो. आज तुमी इतली स्कुलां चलयतात. तुमी जेन्ना आज नवीन टीचर घेतात किंवा रिक्रुटमेंट करतात तुमकां मर्यादा जाणवतात की तुमकां जाय तसो टीचर मेळना किंवा तुमच्या अपेक्षे प्रमाणे ज्या क्वॉलिटीचो शिक्षक तुमकां जाय तो मेळना किंवा पर्याय ना म्हण नाका आशिल्ल्या मनशाक सुद्दां एकोमोडेट करून घेवचो पडटा. असली मर्यादा येतात तुमचेर? मर्यादेचो म्हणजे प्रश्न कितें म्हणपाक जाय. आतां एकंदरीत टीचर म्हणजे सुद्दां ह्युमन बींग, तोय बी मनीस, ताकाय खंय तरी मर्यादा येतात. त्याचीय कुटुंब वेवस्था म्हणून आसता. ते कुटुंब वेवस्था फुडें व्हरपाक ताकाय कितें ना कितें तरी सामकें अशें हें करचें पडटा. डेडिकेटेडली तुमी म्हणटा तशें पयलीं सारकें समजा आतां शिक्षक निर्माण जावं जायना अशें न्ही. पूण तितलें डेडिकेशन ना म्हटल्यार पयलीं पेक्षा आतां कमी निश्चितूच जालां. पूण ताकाय तांच्योय खंय तरी मर्यादा आसा आनी त्या मर्यादाक कितें ना कितें तरी कारणां आसतलीं. गजाल जाणवता तुमकां नवीन समजा एक फाल्यां मनीस घेवपाक जाय तुमकां मना सारको शिक्षक मेळटा काय पॅरामिटर्सा कडेन मातशी तडजोड करून चल एडजस्ट करया अशी परिस्थिती आसा? तुमकां जो लॉट येता इंटरव्यूआ खातीर लॉट येता म्हणटा तो म्हणजे तुमी खंयच्या कशा दृश्टीन म्हणटात तुमी? तुमच्या तकल्याक एक मनीस आसलो की आपलो टीचर शाळेक भुरग्यांक शिकोवपी असो आसचो. हे एक गुण ताचे भितर आसचे. ते सगळे गुण आशिल्ले तसो मेळटा तुमकां? कठीण जाता मेळपाक. थोड्या प्रमाणात ना म्हटल्यार आमकां एडजस्टमेंट करच्यो पडटात. पूण फुडें पळोवया आतां कित्याक जाता हें. वाय दीस हॅपन्स की
किती म्हण भुरगीं आमचे टिचींग प्रोफेशना भितर येतात, आयची पिळगी जेन्ना टिचींग प्रोफेशना भितर सरता, BEd करता, किती उद्देश असतात तकले भितर? तुमचो अनुभव कितें? नाही, एकूणच सगळ्याच शिक्षणात भितर सध्या जें दिसता परतय बी थंय ज्यो गजाली आमचे कडेन जावंक जाय त्यो एक तर जायनात किंवा त्यो खूब धिमे गतीन जातात. म्हणजे तेन्ना पर्यंत परत गरजो बदललेल्यो असतात. आमी जेन्ना गजाली पयलीं केन्ना तरी सांगल्यो करपाक वता तेन्ना पर्यंत गरजो बदललेल्यो असतात, म्हणजे आनी बदल जावपाची गरज आसता. सो आमी सदांच ते रेसींत अशे फाटीं उरलेले सारके जाता. म्हणजे उदाहरणार्थ आतां जालां कशें की आतां आमचे कडेन एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमचे कडेन ट्रेन्ड टीचर मेळप कठीण आशिल्लें. आज ट्रेन्ड टीचर येता, पूण त्या टीचराक म्हाका ताणें जो विशय शिकयल्लो जाय, जो तो आपलो विशय अशें म्हणटा, त्या विशया बद्दल सखोल ज्ञान आसतलेंच हाची खात्री दिवपाक जायना. ताजे कडेन क्वॉलिफिकेशन आसता, ताजो बरेच फावटी एकूण त्या कामा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन सुद्दां हो थोडोसो दुसऱ्या खंयच्या सारकेंच हें काम असो आसता. शिक्षकाचे बाबतींत तें खरें म्हणजे शक्य ना. ब्युरोक्रेटीक अप्रोच कोता येना. एकूणच हय, हांव म्हजें काम करतां अशे तरेचो एप्रोच टिचिंगांत चलना. टिचिंगांत जें आतां कुमार बाब म्हणटालो ते तरेचें डेडिकेशन जाय. मुळात तें म्हाका दिसूंक जाय की हांव म्हजे कडेन कितें तरी दिवपा सारकें आसा आनी हांव तें दिवपा खातीर काम करतां. तातूंतल्यान हांव शिकतां. कारण तें कंटिन्युअस लर्निंग जें म्हणटा पळय, लायफ लाँग लर्निंग हो आजच्या शिक्षणाचो एक स्थायी भाव आसा. एक काळ आशिल्लो जेन्ना ज्ञान म्हणटा तें ठरलेलें आसतालें आनी तें ज्ञान दिवप, ज्ञानदान करप असो एक कन्सेप्ट आशिल्लो. आज आमी तें मानूंक शकना, कारण कालचें ज्ञान आज चलना. सो जो शिक्षक ते तरेन स्वताक अपडेट दवरिना तो थोड्या तेंपान इरेलेवंट जावंक शकता. सर, कम्युनिटी आनी एज्युकेशन म्हणटा अल्टिमेटली तो शिक्षक आनी तो स्टुडंट हे कम्युनिटींतल्यानच येतले आनी त्या कम्युनिटींतल्यानच ते तयार जातले. तुमकां ही गजाल जाणवता की पयलींच्या काळांतली टिचर आनी आतांच्या काळाची टिचर असो आमी एक डिस्टिंक्शन करून डेडिकेशनाचें मोजमाप बी करपाक शकतात? ना, म्हाका दिसना की सोसायटी हॅज चेंज्ड फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्युसींग टिचर्स एंड द क्वॉलिटी ऑफ टिचर्स. पयलीं आमचे बरे टिचर आसताले, वायटूय टीचर आसताले. बरोबर, सगळेच बरे आसताले अशें ना. बरोबर. आतां तो रेशो चेंज जाला काय ना हांव तुका सांगूंक शकना. पूण आज चेंज जाला म्हणजे अशें. आय थिंक वी आर डिलिंग विथ अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स इन कंपॅरिजन टू द टीचर्स दॅट वर अवेलेबल. Government is very much interested in improving the quality of teaching, and the only way we know is by improving their salary package, by making more facilities available. Only then good people will come. Correct. हो एक आज कॉन्सेप्ट आसा जो पयलीं नासतालो. You had no option. You know, so now options are developing. But look at it from a practical point of view. समज आमकां एक बरो मॅथ्स टीचर जाय, ओके, which means you need a good maths person. Now, a good maths person has so many demands on him coming from so many industries, software industry, engineering. प्रत्येक जाण मॅथ्स जाणा जाल्लो भुरगो सोदता. अशा वेळार ताणें सगळें सोडून टिचिंगाक वचचें. Is that what the society is demanding? You know, this is a difficult question to answer. So it is a question in front of a good teacher. It's a question in front of a student to decide, will he forgo a better salary simply because he loves teaching? There are people who will do this, and somehow the society has to develop more of these kind of people. It will not happen overnight. It will happen probably through the kind of respect that a teacher gets, kind of course, salary package is important, but it will also depend on how the society treats a teacher versus other disciplines. Barabar. And I think that kind of a social change is the right kind of will a produce change. real results. Yes. In the तुमकां पेरंट्सांच्या हातूंत भितर दृश्टिकोना भितर आतां पयलींची टीचर आनी आतांची टीचर उलयले, पयलींची पेरंट आनी आतांचे पेरंट, तुमकां पेरंट्साच्या दृश्टिकोना भितर कितें फरक जालो जाणवता? आता पेरंट्स मोर कॉन्शियस झाले असे म्हाका जाल्यार Conscious जाल्या. डेफिनेटली. आता तुम्ही 10वेचे वर्स असता आणि 12वेचे वर्स जे असता, हांव मध्यंतरी एक महाराष्ट्रात चिपळूण एक आमचे विद्यार्थी संमेलन म्हणून जालें चतुरंग प्रतिष्ठानच्या माध्यमांतल्यान. थंय डॉक्टर यशवंत पाठक म्हणून
नामदेव अध्यासन म्हणून पुणे विद्यापीठाचे आसा थंयचे प्रमुख आसा ते सांगताले आता म्हणाले हॉलमध्ये फक्त कॉट आणि गॅस आणायचा ठेवलाय आई वडिलांनी एवढा आई वडील त्या ह्याचा भाऊ करतात दॅट इज वॉट यू वॉज टेलिंग हे त्यांचे शब्द आसात कदाचित काळाची गरज किंवा तांकां फुडले जे कॉम्पिटिशन्स आसा किंवा तांकां बाबा इतले पर्संटेज मेळ्ळ्या नंतर 95, 98, 99 हे मेळून बाबा ताका ती एडमिशन मेळटली की ना ह्याचे टेन्शन त्या भुरग्यापेक्षा आवय बाबाक चड जालां सो डेफिनेटली दे आर मोर कॉन्शियस सो तुम्ही कॉन्शियसनेस म्हटलं काय ऑब्सेशन म्हणटले कशें पळयता ताजेर आसा मुळात पेरेंट्स सुदारल्यात काय बिघडल्यात मुळात आमच्या दृश्टीन आयच्या परिस्थितीत हय जर आता शिक्षणात जे आयलां जाका आमी कन्स्ट्रक्टिविजम म्हणटात वीच बिलीव्ज की एवरी लर्नर कन्स्ट्रक्ट्स हिज नॉलेज जाल्यार पालकांनी इतले हें जावपाची गरज ना काचाबूल जावपाची गरज ना म्हजो भुरगो आपल्या कुवती प्रमाण मुखार वतलो आनी ताजे खातीरूय कितें तरी आसतलें तें अमकेंच आसतलें म्हणून सांगूं नजो पूण तो ठरयतलो आपलो कॉन्शियस चॉयस तो करतलो हो विश्वास आतां पालकांक येवपाची गरज आसा पयलीं कितें आशिल्लें पालकांक ज्ञान नासतालें सो पालकांक दिसतालें म्हजो भुरगो फाटीं पडूंक जायना हांगा पर्यंत ठीक आसा आज पालकांक सगळें खबर आसता तरी पालकांक दिसता की म्हज्या भुरग्यान कॉम्पीट करूंक जाय हातूंतलो जो मुख्य प्रश्न आसा तो असो की भुरग्यान आपले खातीर कॉम्पीट करचें काय भुरग्यान पालकां खातीर कॉम्पीट करचें म्हाका हो प्रश्न चड गंभीर दिसता आयचे परिस्थितींत भुरग्याचेर जो प्रेशर आसा तो पालकांचो चड आसा की पालकां खातीर हांव हें करता म्हूण मदीं ट्युशनचेर खंय तरी सर्वे जाल्लो आनी तातूंत भुरग्यांनी सांगलें म्हाका खरेंच वचपाचें ना ट्युशनाक पूण घरच्यांक कशेंच चलना कारण तांकां दोन तरांचें भंय एक तूं एकटें घरा आसतलें तूं कितें करतलें म्हाका खबर ना सो तो एक भाग आनी दुसरें सगळीं ट्युशनाक वता सो तुवें वचूंकूच जाय हें जें सगळें आसा पळय हे दृश्टीन ताका ऑब्सेशन म्हणचें काय कितें असो प्रश्न येता सर म्हाका लास्ट एकच सांगात कम्युनिटी म्हळ्यार की मागीर पेरंट्साचेर येवन आमी रावया तुमकां दिसता पेरंट्स सुदारल्यात काय बिघडल्यात काय प्रत्येक काळाचो एक एक पेरंट आसता सी 50 वर्सां फाटीं इंडियेची इकॉनॉमी वॉज डिफरंट करेक्ट ओके इंडियन सोसायटी वॉज डिफरंट ओके आज पळय द वे वी यूज अवर पॉलिटिकल क्लाउड वी यूज अवर पॉलिटिकल सिस्टम is different from the way it was used 50 years ago. So society has changed. Why do we demand that the parent of 50 years ago should be the same as the parent of today? Has that parent matured or his maturity has decreased? Well, rather than giving tags like this, let us say they have changed. They have changed. Let us just stick to it that they have changed. They have changed, and they have changed in the response to the changes which have occurred in the environment around the parent. Tashens, teacher has also changed because the environment around the teacher has changed. I think we have to accept this. आणि म्हाका दिसता सोपयतना सरांची ह्याच मुद्द्या वयल्यान हांव मुखार वता की म्हणूनच घडये आज आमकां कम्युनिटी आनी एज्युकेशन हो विशय घेवन कॉन्फरन्स घेवपाची गरज भासता सो सक्सेसफूल जावन विशय खूब बरो आसा आणि सगळ्यांनी म्हाका आमी ह्या कॉन्फरन्साचे बरे भशेन जितली जाता तितली वृत्तांकन करून तुमचे म्हऱ्या हाडपाचो प्रयत्न करतले जितले एज्युकेशना कडेन फकाणां कोतां येनात सो जितली सिरियसली जाता आनी जितली बरे तरेन जाता तितलो विशय तुमचे म्हऱ्या पावोवपाचो प्रयत्न करतले सर तुमी तिगी जाण आयले विशय इतले बरे भशेन मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.